नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सुप्रीम कोर्टाच्या अर्दी प्रमाण 3 वांगडी समितीन इन्स्पेक्शन केलें, मात कर्नाटकाचो प्रतिनिधी सायन करूंक तयार ना. माधव आडवपाची कर्मां ऑन रेकॉर्ड येत म्हूण रिपोर्ट बदलपाचे यत्न. ओवरऑल डेफिसीट ओपनिंग बॅलन्साचो एंट्री बजेट एट ग्लॅन्सांतल्यान गायब. प्रुडंट पंचनाम्यान 3,500 कोटींचे बजेट डेफिसीट, 6% फिस्कल डेफिसीट एक्सपोज, बजेट 15% शॉर्ट. सीझेडएमटी प्लॅनांतल्यान पोर्ट लिमीट काडलें, दर्यादेग न्हंयकडेक रावपी लोकांक थाकाय. खाजन जमनीचे बफर झोनूय काडले, मर्यादीत कमर्शियल एक्टिव्हिटी. गोयची रेनेर समाज कमिटी पयशे घेवन मेळत तांकां दिता ओबीसी सर्टिफिकेटी. रेनेरांचो बोवाळ, कांय जाण खंय फेक सर्टिफिकेटी घेवन वेंचणुकोय लढले. फाटले 3 दीस गोंयांत सरासरी परस 2.5 डिग्री मायज तापमान. शेनवारात तापमान 35.5 डिग्रीक तेंकले. मात वेधशाळा म्हणटा हीट वेव्ह न्ही. 1919 39 डिग्रीचो विक्रम. आणि पाम संडे जालो. क्रिस्तावांच्या पवित्र सप्तकाची सुरवात. खुर्सार चडोवच्या आदी जेजू जेरुसलेमाक दिल्ल्या येवकाराचो उगडास. गुड फ्रायडे आणि इस्टर संडेची तयारी. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण 3 वांगड्यांच्या समितीन म्हादयचें इन्स्पेक्शन केल्लें खरें, मात कर्नाटकाचो प्रतिनिधी रिपोर्टाचेर सय करूंक तयार ना. गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी कळसा बोंडुरा वचून म्हादयच्या सद्याचे स्थितीचें इन्स्पेक्शन केल्लें. 5 एप्रिल मेरेन हो रिपोर्ट कोर्टाक दिवंक जाय. म्हादय आडायिल्ल्या पॉयंटाची प्रुडंटान दाखयिल्ली तीच नेमकी सुवात कर्नाटक ऑन रेकॉर्ड वचत म्हूण आडावंक सोदता. 19 मार्चाक गोय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सुप्रिटेंडंट इंजिनियरांच्या 3 वांगड्यांच्या समितीन कळसा बंडुराचे इन्स्पेक्शन केले. केस चालू असतानाच कर्नाटकान म्हादय आडावन वळयली म्हूण अवमान याचिका गोंयान सुप्रीम कोर्टात घाल्ली. ताचेर हे इन्स्पेक्शनाक गोयच्या WRDची टीम, एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार आणि गोयच्या मिडियाक पुलीस घालून आडोवपाची अरेरावी कर्नाटकान करून पळयली. आता रिपोर्टात दाखयली पै करूंक सोदतात. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कर्नाटकाचो प्रतिनिधी रिपोर्टाचेर सय करूंकय तयार ना. हो कळसा बंडुरा प्रकल्प प्रुडंटान हाचे पयलीं सुवातीर वचून कर्नाटकाचो डायव्हर्जन प्लान एक्सपोज केल्लो. हांगा पळयात कशे तरेन कर्नाटकान आर्टिफिशियल भराव घालून उदकाची वाट बदलल्या ती. इन्स्पेक्शना वेळार आशिल्ल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण म्हादयची कर्नाटकान सध्या दशा केल्या ताचे दृश्य पुरावे दिसूनय परिस्थिती रिपोर्टात ऑन रेकॉर्ड मानून घेवंक कर्नाटकाचो प्रतिनिधी तयार ना. कर्नाटकान तरेतरेचे दबाव तंत्र वापरून आपणाक जाय तसो अहवाल जावचो हाचे खातीर प्रयत्न केलो, पूण गोंयच्या आनी महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी तांकां न्हयकार दिलो आणि तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा गोवा आनी महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधीन की आपूण स्वतंत्ररित्या ह्या संदर्भात जे कितें पळयला त्याचो अहवाल जो आसा तो सर्वोच्च न्यायालया कडेन सादर करतालो. कळसा नाल्याचें उदक जे आसा हे कर्नाटकातल्या मलप्रभेच्या पात्रान वयता हे स्पश्ट जाल्लें आसा आणि ह्या संदर्भात गोंयान अवमान याचिका दाखल केल्ली आसा. पूण कर्नाटकान अशें स्पश्ट केला की आमी अजिबातूच उदक जे आसा कळसाचे ते वळून व्हरोंक ना आणि त्याच शिवाय त्यांच्यानी जो बांध घातलेलो तर अशा प्रकारचो बांध घालूंक ना आणि आम्ही कसल्याच प्रकारची षडयंत्र रचूंक ना असे कर्नाटकान दावो केल्लो आसा, जो पुराय तरेन फट आसा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 5 एप्रिल मेरेन रिपोर्ट दिवप बंधनकारक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ओवरऑल डेफिसीट ओपनिंग बॅलन्साच्यो एंट्रीज बजेट एट ग्लॅन्सांतल्यान गायब. एंट्री गायब जाली तरी प्रुडंटाच्या बजेट पंचनाम्यांत 3,500 कोटींचे बजेट डेफिसीट एक्सपोज. 21,600 कोटी खर्चाचे बजेट. खरें 18,400 कोटींचे, 15% शॉर्ट. आडक्या घोडक्यान दाखयिल्लें GDPचे 2.96% फिस्कल डेफिसीट पुराय बजेट चालीक लावंक गेल्यार पावता 6.5%. प्रुडंट पंचनामो. FRBM म्हणल्यार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि बजेट मॅनेजमेंट कायद्याचे चौकटीत राज्यांक वा केंद्रांक बजेट करचे पडटा.
ते प्रमाण राज्याच्या बजेटातले वर्सुकी नवे रीण GDPच्या साधारण 3% आसपास आसचें पडटा आनी ते मॅन्युपुलेट करूंक सरकार बजेटांत 15% तूट धरून फिस्कल डेफिसिटाचो आंकडो देंवयता. म्हणजे येणावळ आनी रिणाची तरतूद नासतना 15% फुगयल्लें बजेट. ते खेरीज नेगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स म्हणल्यार अर्थीक वर्साचे सुरवातीक सरकार एकूण कोणाक कितली देणी आसा ताचो आंकडो. ही नेगेटिव्ह बॅलन्स आनी बजेट डेफिसीट धरून ओवरऑल डेफिसीट जाता. सरकाराचे बजेट एक्सपोज जायत म्हूण ह्यो दोनूय एंट्री बजेटांतल्यान अंदू गायबूच केल्यात. पळयात आदल्या बजेटांनी ओपनिंग बॅलन्स आनी ओवरऑल डेफिसिटाच्यो एंट्री. आतां पळयात अंदूच्या बजेटांत दोनूय गायब. प्रुडंटाच्या गणिता प्रमाण ह्या नव्या बजेटांत 3,225 कोटींचे बजेट डेफिसीट आसा. म्हणजे बजेट खरें 21,643 कोटी खर्चाचें न्हीच, वास्तवीक 18,418 कोटींचेंच. 15% मांडचे आदींच कापलें आनी बेठेच आंकडो 3,25,000 कोटी रुपया फुगोवन मांडले. हें बजेट डेफिसीट जमेक धरल्यार सरकाराचे 2,650 कोटींचे फिस्कल डेफिसीट पावता 5,817 कोटींचेर. म्हणजे GDPचे 2.96% दाखयला ते पावता सुमार 6.5%. दोबरादी परस मायच. आता सरकाराच्या येणावळ खर्चाची परिस्थिती पळयात. कोविड वर्सा उपरांत सद्याचे घडयेक येणावळ सरासरी 11,500 कोटी. सरकारान नव्या बजेटात अदमास केला 16,587 कोटी. म्हणजे 46% मायच. केंद्राच्या बजेटात 12% वाडीचो अदमास आनी सरकार कोविडाचे परिस्थितीत येणावळीचो अदमास 46% फुगयता. आयचे घडयेक सरकाराचे पगार, वेजीस, पेन्शन, ग्रॅच्युटी, NPS, सरकारी शिक्षकांक पगाराक ग्रांट एड, घेतिल्ल्या रिणाचे जूर फारीकपण आनी वीज खरेदी हाचेरूच म्हयन्याच्या पयल्या 7 दिसां भितर 83% येणावळ चल्ली. स्किमी, सबसिडी, सरकाराचो पेत्रोल, प्रवास खर्च, गाडयो, च्या पाणी, मेंटेनन्स, ऑफिसाची भाडी, स्टेशनरी असलो खर्च धरल्यार येणावळीचे 15% मायच. उदरगतीची कामां आनी प्रकल्पनी, रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंक सुद्दां सरकारी तिजोरेत दमडी उरना. केंद्रान पदरांत कितें घाल्यार 4 कामां जावपाची. मायनिंग बंदी जायत सावन सरकाराचो बजेट प्लान 50% सुद्दां सारको चालीक लागना. 2017 सावन 50%चेर जाल्यार वर्स 2019-20 फक्त 35% बजेट चालीक लागला. फाटले वर्स 2020-21चे कोविड अर्थीक वर्सात अदमास केल्लो GDP 92,000 कोटी वयल्यान 82,000 कोटींचेर पावलो. खरे ऑडिटेड आंकडे फुडल्या मार्चात येतले. लक्षणां पळयल्यार प्लान एन्फोर्समेंट देंवन 25%र पावप कठीण. म्हणजे सरकाराची सादारण 13,000 कोटींचे बजेट चालीक लावपाची तांक आसतना सरकार 22,000 कोटींचे बजेट मांडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 2011च्या CZMP प्लानांतल्यान पोर्ट लिमीट काडून उडोवपाच्या गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या निर्णयान दर्या आनी न्हंय देगे वयल्या कितल्याशाच गोंयकारांक थाकाय. हो निर्णय प्लान नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट सेंटराक प्लान दिवचे पयलीं घेतला. अधिकाऱ्यांक प्लानाचेर 4,000 हरकती आनी सुचोवण्यो आयिल्ल्यो. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या 254व्या महत्वाच्या बसकेचे मिनिट्स प्रुडंटाच्या हाताक लागले. प्लानाचेर लोकांनी लागीं 4,000 सुचोवण्या आनी हरकती घेतिल्ल्यो. बसकेच्या मिनिट्सा प्रमाण ऑथॉरिटीन दर्या आनी न्हंय देगेवेल्या गोंयकारांक थाकाय दिवंक घेतिल्ले कांय महत्वाचे निर्णय अशे. CZMP 2011च्या मसुद्यांतल्यान पोर्ट्स लिमिट्स काडले. खाजन जमनीचे बफर झोन काडले. नुस्तेमारांच्या वॉर्डांनी कमर्शियल ॲक्टिव्हिटींक मर्यादीत मान्यताय दिल्या. भरतेची धोक्याची रेषा ही फक्त भरती सुकतेची वेळार अरिश्ट व्यवस्थापनापुरती, ती कायद्याच्या नदरेन लागना. हे निर्णय चेन्नईच्या नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट सेंटराक धाडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. फाटले 3 दीस 24 ते 27 मार्च गोंयांत सरासरी परस 2.5 डिग्री मायज तापमान. शेनवारा तापमान 35.5 डिग्रींक तेंकलें. 28 मार्चाक सावन तें देंवून नॉर्मल जातलें म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. ही तापमान वाट हीट वेव्ह न्ही म्हूण पणजे वेधशाळेचो विज्ञानीक राहुल M. प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयांत 1919 सगळ्यांत चड 39 डिग्री तापमानाचो आदलो रेकॉर्ड आसा.
मार्च 24 से 27 का जो पीरियड था उसमें गोवा के ऊपर जो एक दिन का डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री तक उसके नॉर्मल वैल्यू से ऊपर रहा। बाई अराउंड 21 ऑफ मार्च इटसेल्फ आईएमडी ने ये इंडिकेशन दिया था कि टेम्परेचर अभी बढ़ने वाला है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। और 24 को ये फोरकास्ट दिया था कि 24 टू 27 टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यानी कि हायर रहेगा, और 28 से वो थोड़ा सा कम होने का चांस। 26 मार्च को इस साल के मार्च का जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हुआ 35.5 डिग्री था वो पणजी में, और मर्मागोवा में भी वो अराउंड 35 के आसपास रिकॉर्ड हुआ। तो ये जो टेम्परेचर है उसके नॉर्मल वैल्यू से, उस दिन के नॉर्मल वैल्यू से अराउंड 2.5 डिग्रीज ज़्यादा था। हीट वेव जो एक क्राइटेरिया होता है, एक सिचुएशन होता है जब ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है नॉर्मल वैल्यू से, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल वैल्यू से कम 4.5 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा सिचुएशन होगा कि हीट वेव हम डिक्लेयर कर पाए। तभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा और ह्यूमिडिटी सब रहेगा, तो जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं, नहीं तो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे, उनको ये टेम्परेचर के कारण डिफिकल्टीज हो सकते हैं। और अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड मार्च का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री है, जो कि 1979 में रिकॉर्ड हुआ। ओबीसी सर्टिफिकेटी वयल्यान रेनेरांचो बोवाळ 2010 सावन मडगांवची अखिल गोंय रेनेर समाज कमिटी पयशे घेवन मेळत तांकां ओबीसी सर्टिफिकेटी दिता म्हूण आरोप। रेनेर समाजांतल्या भुरग्यांक मेळपी सरकारी सवलती खंय भलतेच समाजांतले लोक घेतात। थोड्यांनी खंय ओबीसी सर्टिफिकेटी घेवन वेंचणूकूय लडयल्या। सरकारान खंय दखल घेवन कारवाय करची। फादर इज एन ओरिजिनल टॉयलेट टायपर, माड काडटा तो, आनी ते माड काडून हांगा पोसले, हांव मागीर तारोट जालो। आनी आय रिक्वेस्ट टू ऑल माय टॉयलेट टायपर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गोवा, प्लीज कम टुगेदर। केन्ना थिंग येवन चोयाय थिंगा ते कित कोताय ते, कोणा सर्टिफिकेट दिताय ते ना। हांवें तांकां सांगलें की रजिस्टर दवराय, कोणा सर्टिफिकेट दिलाय तूं, सो लेट अस नो। तुवें दिलें कोमातुल्या, वी नो कोमातू वचून आमी चोयलें, तो रेंद्रान मुदी काम आमकां कोटो न्हू म्हूण यें दिनाय आमकां। आनी ते आमकां ऑफिसान गेल्यार केअर कोनाय। आनी जे कोण पळय ऑफिसान गेलो, आमगेलो रमी आहा प्रेसिडेंट, तो आमकां केअर कोना आनी आमकां कितें मागता तो दिना। आनी पयलीं एक प्रेसिडेंट आहलो आमगेलो घोस्पार आहलो, आनी तेणें जायते बोगस सर्टिफिकेट दिले आनी तेणें पयशे घेयले। तशें आतां हें कोताय, आउटसाइड लेकून गेले, आमको प्रूफ आहा, धोलो आहाय, आउटसाइड लेकून गेले, आमगे बेनिफिटा भायर गेले आनी आमको आहा प्रूफ, आनी वो आमको प्रूफ आहा म्हूण आमी तें मुखार सरले। त्यो बेनिफीट आमगे भुरग्यांच्या पड कितें मेळपा आहा न्हू, त्यो सर्टिफिकेट घेवन ते बेनिफीट खाताय आनी आमगे भुरग्यां तोंडात वयताय। एक सर्टिफिकेट दिवपाक 20,000 25,000, कोण बांबोले तूं एडमिशन इस्कलाक जावं कॉलेजींक डॉक्टर जावपा, ह्यो सर्टिफिकेट ज्यो आमगेल्यो भायर सलो आहाय। डाबाडाब हेजी इन्क्वायरी करची गोवोरमेंटान, आनी आमगी इन्क्वायरी केलो जाय। आनी तेरो म्हळ्यार हें ऑफिस आमगे सारकी ना, तें सारकी जाव सर ह्यो ओबीसी सर्टिफिकेट जे पळय इश्यू कोताय त्यो बंद करच्यो। आतां 2-3 इलेक्शनां बसलो आहाय, ते आतां डिस्क्वॉलिफाय जातले। ऑलरेडी दे फायल इन द डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस चॅलेंज द सर्टिफिकेट which our president issued. They have already given the memorandum to the collector, deputy collector, register, access. आमचे भुरगे हांवें हिंगा कितल्यो रिफ्यूज केल्ल्यो, म्हणजे एक सालसेटी जाल्यार मुगे एक सायन मारपा पडटा आयडेंटिफाय बाय। जेन्ना ते येता तेन्ना हांव तांकां कितें विचारता, प्रूफ विचारता, क्रॉस करता तांकां, तेन्ना तांकां आन्सर आसना। पूण म्हजे फाटल्यान 2 जाण सालसेटीचे, हांव एक आनी तो बाबूश जो जॉली बॉस आसता तो काडा डायरेक्ट सायन मारता, इवन लेटेस्ट। आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूयात।
गोंयांत दुर्मिळ वखदी ब्लॅक रायसाच्या पिकाचो प्रयोग यशस्वी. कुळ्या शिगांव एकनाथ खेडेकरान ब्लॅक रायसाची लागवड यशस्वी केल्या. ह्या पिकाक मेहनत मातशी चड लागता. सामान्य भाता परस पद्दतूय मातशी वेगळी. शेतकी खात्याचो आदार मेळिल्ल्यान तो फुडें सरलो. पिकाच्या खरेदीकूय खंय खात्यान आदाराचें उतर दिलां. सरकारी जॉबा फाटल्यान लागचे परस खंय असल्यो स्किमी घेवन शेती करची. मायनिंग बंदी उपरांत मायनिंगेचेर पट भरपी मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांनी पोटपाणी चलोवंक पडीक जमनी पिकोवंक सुरू केल्यो. तातूंतलो एक कुळ्या शिगांवचो एकनाथ खेडेकार. पडीक जमनीर शेतकी अधिकाऱ्यांचो आदार घेवन खेडेकारान काळ्या तांदळाचे पीक घेतले. एग्रीकल्चर साहेब नागेश कोमरपंत हांगा हाडून दाखयलें. झाडां आसतना तेणी पळयलें, मागीर मोठ्या प्रमाणात झाडां आशिल्लीं बारीक बारीक सगळे निवळ केले, JCB घातले, साफ केले. आनी तो म्हणपाक तूं शेत कर तर कसलें करता? हांव शेत करता बाय. हांवें तें कर्ज म्हणून पयलीं वर्सा हांवें कर्ज म्हणून गेलें. मागीर म्हाका म्हणलें तूं कर्ज कितें करता? ब्लॅक रायस घाल. एका वर्शी तें ब्लॅक रायस बी उपलब्ध नाशिल्लें. मागीर तेणी म्हाका खंयच्यान बी करून लास्ट शेवटी काणकोणच्यान 3 किलो बी हाडून दिलें. आनी ब्लॅक रायस रोवपाची म्हाजें कारण कितें, म्हाका विविध प्रयोग करपाची संवय आसा. धारबांदोडेचो झोनल अधिकारी नागेश कोमरपंतूय खेडेकाराचो नेट पळोवन ताका आदार करूंक फुडें सरलो. खात्या वतीन शक्य तितलो आदार करून ताणें हातभार लायलो. हेजें जें आसा प्रोडक्शन जरी कमी आसलें पूण आरोग्याच्या दृश्टान तो एकदम बरो असो तांदूळ जर मेळ्ळो जाल्यार आमी तो परत डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून आमी तें दितलें. आनी तेजें आमकां तांदळाचें जें हें आसा ब्रँड आसा आमी तो पॉप्युलर करूं सोदता. आनी करून जें हांगा पॅक जें आसा ह्या पॅकान एक अर्द किलोचें आमी पॅकींग करून तें एक वाडटलें, जेणे करून तेजें म्हत्व कळपा जाय. ब्लॅक रायस वखदी मात गोंयांत सहज पिकोवप शक्य ना. ताका बरीच मेहनत लागता. खेडेकाराक शेतकी खात्याचो बरो आदार मेळ्ळा. ग्रामीण भागांतले लोक जर वापरना जाल्यार मोठे लोक वापरता. हेल्था खातीर ते भरपूर उपयोगी आसा. डायबेटीस म्हण, बाकी किडनी, बाकीची कॅन्सर, हेचे खातीर ते मोठ्या प्रमाणात तांदूळ चलता. एग्रीकल्चर म्हाका सदांच सहकार्य करता. विशेष करून हांव युवा शेतकारांक मॅसेज दिवपाक सोदतां की ज्यो आपल्याली बापायले पुर्वजाची जमीन आसा त्यो तुमी पडींग दवरून सरकारी नोकरी मेळटल्यो म्हूण आशेर रावनाकात. त्यो कसोवपाचो प्रयत्न करा. कित्याक शेतकाऱ्यां खातीर वेगवेगळ्यो योजना दवरल्या. त्यो योजना घेवन त्यांच्या आदारार ते स्किमी घेवन त्यांच्या आदारार तुमी आपली शेती कसयात. सरकारी नोकरे फाटल्यान लागचे परस सरकारी स्किमी घेवन शेतां वाटा पिकोवची म्हूण खेडेकाराचो तरणाट्यांक उलो. प्रुडंटा खातीर शिगांव कुळेसावन विवेक प्रभू. कोविडाच्या काळांतूय लोककला, हस्तकला आनी बाकीचे कलेक उर्बा चालना दिवंक म्हूण केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाचो उपक्रम पणजे बांदोडकार ग्रावंडान मोदी सरकाराच्या वोकल फॉर लोकल धोरणा सकयल 26 मार्च ते 4 एप्रिल मजगती हुनर हाट एक्झिबिशन. एके वटेन कोविडाक लागून कलम 144 गोंयचो शिगमो रद्द, हुनर हाटाक मात गर्दी. सही में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स पूरे साल भर में हम कर रहे हैं, उसी में एक कार्यक्रम में ऐड हो गया. कोविड-19 के 1 साल के बाद मुझे लगता है दिस इज द नेशनल प्रोग्राम, फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन आवर स्टेट. मैं यहाँ आए हुए यानी आप जैसे ढेर सारे लोग टूरिस्ट जो हमेशा आते हैं और दोज आर कमिंग स्पेशली इन द हॉलीडेज, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ कि वो हुनर हट में आके आप सभी आर्टिजन का उत्साह बढ़ाए. सुबह ही हमारे सारे आर्टिजन्स का थर्मल टेस्ट होता है, उनका टेम्परेचर टेस्ट होता है. आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है, मास्क फ्री में हम देते हैं. वो हुनर हाट आर्टिजन और क्राफ्टमैन के लिए अत्यंत लाभकारी और प्रोत्साहित करने वाला भी रहा है, क्योंकि लाखों लोग हुनर हाट के उसमें जाते हैं और आर्टिजन द्वारा निर्मित स्वदेशी प्रोडक्ट की खरीदी करते हैं. People come to know what is our country. Many a time we have read and we have heard, but this is a beautiful experience for us. So I must thank the ministry for having started this. अभी दिल्ली में भी गोवा के लोग थे
अभी मैसूर में जो हुआ उसमें भी गोवा के लोग थे, अभी भोपाल में है जो गोवा के लोग, तो अभी देहरादून में होने वाला है वहाँ पर भी गोवा का आर्टिजन्स वहाँ पे होंगे। पाम संडे म्हळ्यार इस्टरा आदलो निमाणो आयतार. येता तें सप्तक क्रिस्तावां खातीर पवित्र. पाम संडे त्या सप्तकाची सुरवात. शुक्रारा खुर्सार सोडोवच्या आदीं जेजू जेरुसलेमाक पावलो आनी ताका लोकांनी येवकार दिलो तो हो दीस. पाम संडेक चर्चींनी खासा मीस जाता. भाविकांक पाम म्हळ्यार माडाचे चुडीत दितात. लोक तें घरा व्हरून दवरतात. 4 एप्रिलाक इस्टराक हें सप्तक सोंपता. हें सुमान आमकां म्हत्वाचें सुमान. सगल्या सुमाना मदें हें व्हडलें सुमान, कित्याक जेजू दोबाशान जेरुसलेमांत आयज भितर सरलो. पोस सोंसले मेलो आनी तो मागीर जिवंत जालो. कोविडाक प्रिकॉशन आमकां स्टेट गव्हर्मेंट आनी तेच बरोबर चर्च ऑथॉरिटी सांगतले ते आमी पाळटलो. आमी मास्क घालतलो, मास्क डिस्टन्स सांबाळटलो आनी कितें दुसऱ्यो वस्तू सांगता तितले आमी करतलो. कित्याक आमकां नाका हें कोवीड बी स्प्रेड जालेलें कित्याकूय लागून. जेन्ना जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो तेन्ना पोरचेन म्हणलें ओजाना ओजाना. आरामाईक भाशेन ओजाना म्हणल्यार सेव अस, आमकां साल्वार कर. आयज हे पवित्र मिसाचे पेटेन आमी वांटो घेतना आमी ओजाना ओजाना ह्या सोम्याक म्हणुया. ताचे लागीं मागुया सायबा आमकां साल्वार कर. आमकां साल्वार कर आमच्या पातकांतली, आमकां साल्वार कर आमच्या कुसडेपणांतली, आमकां साल्वार कर आमच्या मरणांतली, आमकां साल्वार कर ह्या दिसांनी गंभीर पिडेंतली. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.